नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर बीजेपी स्टेट इलेक्शन टीमीची बसका जाली. उत्तर गोंयचे उमेदवारी खातीर आयिल्ले इत्सुकांचे नावांचेर चर्चा करपाक नावां शॉर्टलिस्ट करपाक मीटिंग. फाटल्या बसकेत दक्षिण गोंयचे उमेदवारांविशीं चर्चा जाल्ली. हे फावट दोनूय सीट काडपा खातीर बीजेपी पुराय यत्न करता. आज आम्ही उत्तर गोवा आमची जी स्टेट इलेक्शन कमिटीची मिटींग झाली आणि त्या दिस आम्ही दक्षिण गोयचे इलेक्शनाचे कार्यकर्त्यांचे मत कितें आहा त्या संदर्भात मिटींग जाली आणि आज उत्तर गोवा म्हणून मिटींग जाल्ली आसा आणि जी कितें नांवां आयिल्लीं आसा ती सगळीं नांवां केंद्राक धाडप म्हणून ठरयलें. सो नॉर्थाक सिटींग एमपी आहा न्हू, सो तेजे एका परस चड नांवां येयल्या जी कितलीं नांवां आयिल्लीं आसा ती सगळीं नांवां धाडप म्हणून ठरलां. एका परस चड आहा नांवां कितली आहा हरशीं? एका परस चड आसा ती आनी ओके. आनी मात सेंटराक डिसिजन जातलें? दोन्ही डिसिजन जी आसा पळय त्या सेंटराक मोस्टली ह्या वेळार म्हाका दिसता की निवडणूक डिक्लेअर जावच्या पयलीं आमची नांवां जावंक शकता. सो साऊथ गोवाची नांवां मागीर कळयलीत आमकां, सो तुमी नॉर्थ गोवा नांवां धाडप सांगपाक कितें? हांव प्रदेश अध्यक्ष, हांव सांगूंक शकना. इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाली. नॉर्थ गोवाचेर आमचो जो प्रोसेस सुरू आसा तो प्रोसेस डिस्कस जालो. आमच्या अध्यक्षान तुमकां सांगलां आसतलें, सो अध्यक्षान जें सांगलां तें डिसिजन फायनल. ताच्या कडेन म्हाजो आनी वेगळो कांयच से ना. इलेक्शन कमिटी आनी ह्या सगळ्या विशयाचेर आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष उलयता. दॅट इज फायनल आनी इट इज ओनली द रिकमेंडेशन फॉर द सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड. सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड जे रिकमेंड करून ते करून धाडटा फायनल करता ते फायनल. एसएजीचे वापरात नाशिल्ले ग्राउंड जीसीएक दिल्यार गोंयांत क्रिकेट मळार तरणाट्यांची बरी उदरगत जावं येता म्हूण जीसीएचो अध्यक्ष विपुल फडके उलयलो. जीसीए खंय फायनान्स कमी पडना, मात जागे मेळनात ताका लागून ग्राउंड उबारप शक्य जायना. एसएजीचे कांय ग्राउंड मेंटेन नात ते घेवन मेंटेन करून वापरपाची जीसीएची तयारी. तारगळे आमकां फॉरेस्ट अप्रुवल ऑलरेडी मेळ्ळेलें आसा. इट इज पेंडींग फॉर पेमेंट. ते पेमेंट जातकूच मागीर ट्री कटींग एनओसी जी मेळ्ळा आमकां ती आमी एक्झिक्यूट करतले आनी तेच्या मागीर ते लँड कटींग कितें आसा ते एक्झिक्यूट करतले. आयज हांगासर सरान निळकंठ सरान ग्राउंडूय आमकां जागोय दाखयलेलो आसा नवे पिचीस करपाक. त्या पद्दतीन ते फॅब्रिकेशन काम करून हांगासर परत एक सेंटर आमी तयार करतले. जीसीएचे सेंटर करतले. थंयसर तो प्रशांत गार्ड आमचो कोच आसतलो. अशेंच जर ग्राउंड आमकां भरपूर मेळ्ळे एसएजीच्या माध्यमांतल्यान जाल्यार म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी क्रिकेट वयर सरतली. जीसीए कडेन फायनान्शियली प्रॉब्लम काय ना, फक्त आमकां प्रॉब्लम आसा म्हणटा ते जाग्यांचे. आयज जागे घेवपाक आमकां भरपूर डिफिकल्ट जाता. तशेंच विकत घेवपाक येते व्हडले जागे मेळना आमकां. एसएजीचे ऑलरेडी एक्वायर केलेले रेडीमेड ग्राउंड आसा जे बरोबर पद्दतीन म्हाका तरी दिसता आयच्या दिसा मेंटेन जायना. जीसीए खंय ना खंय तरी सपोर्ट करू शकता एसएजीक. म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी पार्टनरशीप खूब गरजेची आसा क्रिकेट वयर काडपा खातीर. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा गोंयांत क्रिकेट प्रमोट करपाक सरकार वावुरतले. वी आर for promoting the cricket in Goa. गोवा क्रिकेट असोसिएशन अत्यंत बरे काम करता आणि एखाद्या वेळी तांची रितसर मागणी आयले जर जायत वी विल सपोर्ट दी कॉज अँड वी विल टॉक टू दी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर इन ऑर्डर टू गिव जस्टिस टू दी बडिंग टॅलेंट इन क्रिकेट. वी विल ऑलवेज गो अहेड विथ देअर प्रपोजल. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर फुडले 3 म्हयने मन की बात ना. प्रधानमंत्री मोदीची मन की बात कार्यावळीत घोषणा. वेंचणुकेविशीं नव मतदारां मदीं जागृती करात. नव मतदारांनी मोठे संख्येन मतदान करूंक जाय म्हूण जागृती करात. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांक उलो. सरकाराच्या यत्नांनी खंय देशात पट्टेरी वाग वाडले. पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है. महाराष्ट्र के चंद्रपुर के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है. चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है. तब एआई की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है. हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे. मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो
या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा। हर घर ग्रॅज्युएट हे म्हजें स्वप्न. तरणाट्यांनी नोकरी करताना दूर शिक्षण पद्दतीन ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करचे, मुख्यमंत्र्याचो उलो. हरवळ्या वेगवेगळ्या कामांचे उक्तावण करताना मुख्यमंत्री डिग्री पोस्ट ग्रॅज्युएशनाचे म्हत्वाविशीं उलयलो. प्रमोशन मेळटलें जाल्यार चडांत चड शिक्षण जाय. गोवा बोर्डाची खंय 12वी दूरशिक्षणाची व्यवस्था आसा. प्रत्येक घरात ग्रॅज्युएट भुरगो आसचो हे म्हणजे स्वप्न आहा. आता जे भुरगे कामाक वता 12वी शिकला ताका जर फुडें शिकतलो जाल्यार कॉलेजीक वचूंक जायना, म्हळ्यार तेणी एक्सटर्नल एडमिशन घेवं येता आनी एक्सटर्नल एडमिशन घेवन आपली एग्जाम दिल्या उपरांत तुमी एग्जाम ती पासूय जावं येता. खूब भुरगे जाता. वर्साक जवळपास ना म्हटलें जाल्यार गोंयांतले अशे एक 8-10 हजार भुरगे बसता. तितून सपोज कोण आता 12वी शिकला, कोण ग्रॅज्युएट शिकला ताचेर पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकवायचा. त्या खातीर जे बरेचशे भुरगे आमी 12वी शिकून 10वी शिकून वेगवेगळ्या कामाक वता तांच्यांनी आपलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचें. कोण जर 10वी जाल्यार आतां 12वी खातीरय बी आमी गोवा बोर्डाच्या वतीन एक्सटर्नल बसयता. त्या एक्सटर्नल बसी आपलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचें. आज आपल्याक कदाचित पिवनाची नोकरी आहा, फाल्यां आपल्याक एलडीसीची नोकरी मेळटली, फाल्यां एलडीसीची नोकरी आहा. तूच जर आमी म्हणटा की तेच्या फुडल्या बऱ्या ग्रॅज्युएशनच्या नोकरेक पास जालो तर तेच्या फुडली नोकरी मेळटली. हे प्रत्येकाच्या टॅलंटाचेर डिपेंड आसा. कोण म्हणजे त्या खातीर म्हणटा कोण जर आज ह्युमन रिसोर्सांत आमचो सेक्युरिटी म्हणून आनी 12वी शिकला, फाल्यां सकाळी तो बऱ्या एग्जामीक बसलो ताका तेच्या फुडली नोकरी मेळूं शकता. शिकप हे काम सातत्यान कंटिन्युअस आसपाक जाय. मात चडालें कारण हे काम जे आहा पळय न्ही हे कंटिन्युअस वचपाक जाय. आपल्याक नोकरी मेळ्ळी म्हणजे शिकपाचें थांबोवंक जायना. आपल्याक जो पर्यंत शिकपाक मेळटा म्हणजे मनीस 60 वर्सांचेर सुद्दां पोस्ट ग्रॅज्युएट करता, PhD करता. 60 वर्सां जाल्या उपरांत रिटायरमेंट जाल्या उपरांत मनशाचें लायफ आयज 80 आनी 90 वर्सां जगता आनी तेका लागून हे लायफ जर खूब बरें जगतलें आसत जाल्यार चडांत चड शिकप हें चड गरजेचें आसा. वाळपय PTSात ट्रेनिंग घेवपी 75 जाण पुलीस कॉन्स्टेबल परीक्षेत फेल. तांकां आनीक 3 म्हयने ट्रेनिंग दिवन परत परीक्षा घेतले. DGP जसपाल सिंग सांगता. फुडले परीक्षेत खंय सगळे पास जातले. मुख्यमंत्र्याक विश्वास. चड शिकिल्ल्यांक फुडें प्रमोशनाची संद मेळटली अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 299 पुलिसांनी 9 म्हयन्यांची ट्रेनिंग पुराय केली. गोंय पुलिसांच्या नोकर भरतेर सदांच प्रस्न उप्रासता. PSIंच्या नोकर भरतेवेल्यान सरकाराचेर बरीच टिका जाल्ले. मात आतां पुलीस कॉन्स्टेबलांचे त्याच वाटेर कांय प्रस्न. 374 नवे रिक्रूट पुलीस वाळपय PTSात 9 म्हयन्यांचे ट्रेनिंगेक गेल्ले. तातूंतले 299 जाण ट्रेनिंगे उपरांत जाल्ले परीक्षेत पास जाले जाल्यार 75 जाण फेल. PTSात खात्यान नोटीस बोर्डार मारिल्ल्या रिजल्टा वेल्यान आंकडो उक्ताडार. फेल जाल्ल्या मदीं 10 चलयो आसात. ट्रेनिंगेक इंडोर आनी आउटडोर अशे परीक्षा जातात. तातूंत इंडोर परीक्षा 950 मार्कांची. 12 पेपर असतात. 5 पेपर 50 मार्काचे जाल्यार उरिल्ले 100 मार्काचे. परीक्षेक पास जावपाक प्रत्येक विशयांत उण्यांत उणे 40 मार्क तशेंच सगळ्यांची टोटल 50% वयर जावपाक जाय. मात 75 जाण फेल जाले. लेखी परीक्षे भायर आउटडोर परीक्षेक 400 मार्क असतात. गोवा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, इसमें एक इस्टेब्लिश्ड रूल होता है कि 40% जो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में और 50% एग्रीगेट में जो स्कोर करता है उसको ही सक्सेसफुल डिक्लेयर किया जाता है. इसमें हमने एक इसको थोड़ा कंसिडरिंग दैट
रिक्रूट्स हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो हमने उनको ये ऑफर दी है कि जो व्यक्ति जितनी जल्दी अपना सिलेबस पूरा करके डिक्लेयर होंगे वो कि मैं तैयार हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, हम उसके हिसाब से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र एग्ज़ाम लेंगे। 75 के करीब लोग हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको जाहिर कर दूं कि जिस तरह किसी भी प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर है तो उसको मिनिमम क्राइटेरिया अचीव करणे। मजगती फेल जाल्ले सगळे जाण परते ट्रेनिंग घेऊन पास जातले, कोणेच वायट मानून घेवचे न्ही आणि पालकांनी वायट मानून घेवचे न्ही म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो। काही भुरगे घरी कदाचित तुमची फायनल एक्झाम दिता आसतना तुमकां तितके मार्क पडूंक ना म्हणजे एखादी म्हणटा की 5 मार्क पडूंक ना तरी घेवन येयली, त्या खातीर डिसअपॉयंट जावपाची गरज ना। फुडें एकदा तुमकां 2 ते 3 महिन्याची ट्रेनिंग दिवन तुमकां 4 लेवलाचेर हाडटले तुमीच सगळ्यांनी, कारण फुडें एकदा ट्रेनिंग दिवन ती एक्झाम दिवन पास जावप गरजेचें आसता। पण भरती जाता आसतना म्हणजे जॉब ग्रॅज्युएट इंजिनियर ग्रॅज्युएट्स हेंचो खूब भरती जाय। मला सांगपाक खूब खोस पडटा की कालांतरान तुमचे कडेन प्रमोशन दिसून येता की ASI, PSI आणि इन फ्युचर PI चे DYSP आणि SP पर्यंत सुद्धा तुमच्याकडे भुरगे ह्या लेवलापर्यंत पावतले। प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस। सगळ्या राज्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि शिक्षण हक्क अधिनियमाप्रमाण पयलेक 6 वर्सां जाल्ल्या भुरग्यांक एडमिशन दियात, केंद्राचे सर्क्युलर। मात अकस्मात आयिल्ले सर्क्युलरा प्रमाण अंदूच NEP लागू करप गोंयाक शक्य ना म्हूण शिक्षण खात्यांतली सुत्रां सांगतात। गोंय सरकाराचे रोड मॅपा प्रमाण 2026-27 हातूंच NEP लागू। सगळ्या राज्य केंद्र शासित प्रदेशांनी NEP 2020 प्रोव्हिजन आणि RTI ॲक्ट 2009 प्रमाण अंदू वर्सा सावन पयलेक एडमिशनाक NEP लागू करची म्हूण केंद्राचे निर्देश। 2024-25 नवे शिक्षणीक वर्स सुरू जाता तेन्ना NEP लागू जातली अशी आशाय उक्तायल्या। NEP प्रमाण नर्सरीक 3 वर्सांच्या भुरग्यांक एडमिशन दियात। 2025 मेरेन NEP जाग्यार पडटली। 6 वर्सांचेर भुरगे पयलेक पावतले म्हूण पोरू सांगिल्ले। NEP अनुसावन लागू करात म्हूण अचानक केंद्राचे निर्देश। गोंयाक पयलेक अनुसावन NEP लागू करप शक्य ना म्हूण शिक्षण खात्यांतली सुत्रां सांगता। गोंयांत हे सर्क्युलर तशाक तशें पाळपाक जावचें ना। ह्या सर्क्युलरा प्रमाण गेल्यार KGचे फुडल्या 2 बॅचींचे कितल्याशाच भुरग्यांचे वर्स पेड्ड्यार जातले। गोंय शिक्षण खात्यांतल्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केंद्रान मागिल्लो एक्शन प्लॅन राज्य सरकारान दिला। आता केंद्राची परवानगी घेवन मुळावे शाळेत प्रवेशाक 6 वर्सांची अट 2026-27 सावन लागू करतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। प्रधानमंत्री मोदीचे लक्षद्वीपा उपरांत आनीक एक अंडर वॉटर एडव्हेंचर। हे खेपे प्रधानमंत्री दर्यांत बुडिल्ले द्वारकेत द्वारकाधीशाच्या दर्शनाक पावलो। थंय दर्शन घेवन ध्यानाक बसलो। द्वारकाधीश श्रीकृष्णाक मोर पीस अर्पण केले। प्रधानमंत्र्याचे अंडर वॉटर एडव्हेंचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे लक्षद्वीपा उपरांत आनीक एक अंडर वॉटर एडव्हेंचर। दर्यांत बुडिल्ले द्वारकेत द्वारकाधीशाचे दर्शनाक स्कुबा डायव्हिंग, थंय ध्यानाकूय बसलो। श्रीकृष्णाक मोर पीस अर्पण केलो। हो व्हिडिओ पळयात। प्रधानमंत्र्यान ओखा आणि द्वारका बेटाक जोडपी सुदर्शन सेतूचे उक्तावण केले। भारताचो हो सगळ्यात लांब केबल स्टेड पूल। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बेकारी भत्त्याविशीं मुख्यमंत्र्याक चीट बरोवपाचो बोमा ग्रामसभेत थाराव। बोमा राष्ट्रीय महामार्गाविशीं सरकारी प्रेझेंटेशन जालां तें खंय सारकें न्ही। बोगमाळो हाऊस टॅक्स वसुलीचेर बोवाळ। दर्यादेगेर रावतल्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशनाचो थाराव। मोरजे आवाजाचे प्रदुशणाचेर आवाज। चिखले ग्रामसभेत घरांचे रिअसेसमेंट करून रेव्हेन्यू 7 पट वाडोवपाचो प्लान।
बेकार तरणाट्यांक बेकारी भत्तो दिवचो हो महाराष्ट्रीय महामार्गाचे सरकारान दिल्ले प्रेझेंटेशन खंय चुकीचे ग्रामसभेत थाराव. अलायनमेंट दाखोवचो आनी जो आमकां पयलीं दाखयल्लो तो सारको अर्दुगुडो दाखयल्लो सारको दाखोवना तो दाखोवचो. बेकार भत्तो हांव तेजेर कांय एक्सप्लेन करूंक शकना. ग्रामस्थान डिमांड केला, ग्रामसभेक डिमांड करपाचो ग्रामस्थाचो हक्क तो, तेणी हक्क आपलो दिला. म्हाजो काम आसा गोवोरमेंटा पर्यंत पावप, दिवप ना ह्यो गोवोरमेंटान चिंतप न्हू. ह्या रस्त्याची कांयच म्हायती पंचायतीकूय पावलेली ना आनी लोकां पर्यंतूय पावलेली ना. आनी जे डेमॉन्स्ट्रेशन जो काब्राल जो सीएम डेमॉन्स्ट्रेशन काय प्रेझेंटेशन केलें तें डेमॉन्स्ट्रेशन प्रेझेंटेशन हें दाखयल्लें ना, सविस्तर दाखयल्लें ना म्हणून तेणी मान्य केला. जो रिपोर्ट ते डेमॉन्स्ट्रेशनाचो तांकां येयला तो सविस्तर फॉल्स आसा. भोगमाळो ग्रामसभेत हाऊस टॅक्स वसुली वेल्यान बोवाळ. दर्यादेगेर रावप्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जावचें म्हूण थाराव. त्याच्या कडेन आमकां एक पॉयंट दिलो, तेणी एक टॅक्स असेसमेंट म्हणून आमी केला. टॅक्स असेसमेंट म्हटल्यार कितें 2023 लास्ट इयर आमी असेस करपाक सोदताले. त्या गांवा भितर अशे वेरियस स्ट्रक्चर्स आहा ते ओल्ड रेटी प्रमाणे तांकां असेस केला. आतां ते स्ट्रक्चर कशें आहा, फॉर एक्झाम्पल कोण 50 रुपया हाऊस टॅक्स दिता, तेणी 50 रुपया घर मोडून आतां ग्राउंड प्लस 1 जाला, स्लॅबाची घर आसा, तेजेरूच बंगलो जाला. असेसमेंट आमकां टॅक्स येवपाक जाय हें आमकां नजरेक येयलें. तेच्या उपरांत आमी लास्ट एप्रिलान वर्सा भितर असेसमेंट करपाचो, म्हणजे 2023 ह्या वर्साक असेसमेंट करपाचें अशें आमचें ठरलेलें. मोर्जे ग्रामसभा आवाजाच्या प्रदूषणाचेर तापली. इलिगल बोट्साचेर चर्चा जाल्या. विथीन 15 days विथ पोलीस प्रोटेक्शन आमी ते काडटले म्हणून ताका आश्वासन दिलां, ते आमी कारवाई करतले. स्पीड ब्रेकर कशें आसता, ती स्पीड ब्रेकर जर नवीन घालपाक आसता न्हू, ताका परमिशन घेवचें पडटा कलेक्टर ऑफिसाक. ती कलेक्टर आनी एक जो विशय आसलो, जो रोड अंडर केबलिंग करता तो स्पीड ब्रेकर काडलेलो. चिंचणी ग्रामसभेत घरांचेर रिअसेसमेंट करून रेव्हेन्यू 7 पटीन वाडोवपाचेर चर्चा. रिअसेसमेंट जावपाचो फूल विलेज पंचायताचो, बिकॉज लास्ट 20-30 years जी घरां आशिल्ली पळय आनी लोक सपोज 50 स्क्वेअर मिटर तितले टॅक्स भरताले लोक, आज ती घरां 200-300 स्क्वेअर मिटर जाल्ले आसा. सो वी आर नॉट गेटींग दॅट रेव्हेन्यू. सो आज आमी ग्रामसभान डिस्कस केले. ऑलरेडी वी हॅव अपॉइंटेड रिसर्वेयर. सो रिसर्वेयर कितें करतलो, सर्वेयर अपॉइंट केला, हू वील डू रिसर्वे रिअसेसमेंट ऑफ ऑल द हाऊसेस इन आवर पंचायत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. साकोड्या तांबडी सुर्ला सावन मुरग्या वचपाक आशिल्लो आदलो पांय पूल मोडपाक पावला. थंडायेक भोवडेक म्हणून खुबशे ट्युरिस्ट हे सुवातेर येतात. पुलार फोटो सेशन करतात. पुलाचेर अपकीर्त जावचे पयलीं सरकारान पावलां उखलची. एक तर नवो पूल बांदचो नाजाल्यार पूल बंद करचो म्हूण थळावे मागतात. लोकांक यो वच करूंक लागींच नवो पूल आसा. तांबडी सुर्ला वचपाक आयिल्ले खुबशे पर्यटक साकोर्डा ते मुरग्या चलत वचपाक बांदिल्ल्या पुलार वाऱ्याक बसतात. मात पूल खंय कालवाक पाविल्ल्यान थंय येवपी पर्यटकांच्या सेफ्टीचो प्रस्न उप्रासला. नवो पूल जाल्यार ह्या पुलार कोणूच लक्ष घालना. सरकारान एक तर हो पूल मोडून उडोवचो नाजाल्यार सारको करचो म्हूण थळावे मागतात. आमी जे हांगासर उबे आसा ते जे हे पूल आसा त्या पुलाचेर पयलीं येरादारी वयताली, जेन्ना होडी आसलेली तेज्या नंतर हे पूल बांदलेले आनी त्या पुलाच्या आदारान त्या पलतडचे लोक ह्या पुला वयल्यान वयताले. आनी अशें जालां की आतां सद्या नवीन पूल बांदल्या कारणान ह्या पुलाचे नवीन जे ट्युरिस्ट येता पळय तांकां ते खबर नासता न्हू. ह्या पुला वयल्यान ते जेन्ना वयता आनी ह्या पुलाची तुमी परिस्थिती पळयता आसतली, डागडुजी ना, ताका सायडीन ते सेफ्टी म्हणून कितें घातलेलें आसा पळय ते ना तांकां. त्या खातीर तेंच्या जिविताक धोको आसा. जेणे करून जे ट्युरिस्ट येता पळय जाका खबर ना, एखाद्या वेळार तेजो पांय घसरोन जर उदकान पडलो तेजो जिव्या मरणाचो प्रश्न आसा. हेज्यान फुडल्यो सुद्दां 2 घडणुको हांगासर जाल्ल्यो आसा. हांगासर 2 जाण बुडोवन मेल्लेले आसा. अशेंच जे ट्युरिस्ट आसलेले जे लोकल आसा पळय तांकां पेंवंक कळटा. त्या ट्युरिस्टांक मात्ती खबर ना ह्या न्हंयचे बाबतीचे. इवन जे ट्युरिस्ट येता पळय तांकां कितें खबर आसतले. हो पुलाची डागडुजी तरी करची नाजाल्यार कायमचो हो पूल बंद करून उडोवपाचो. तांबडे सुर्ला जे वयता पळय ते हांगा हॉल्ट करता, हांगा थंड वातावरण पळयता, न्हंय पळयता. हांगासर तुमी पळयला आसतलें साकोड्ड्या ते मुरग्या असो एक हो पांयवाट आशिल्लो एक बारीकसो फूटब्रीज हांगासर बांदलेलो आनी लोक ह्या वाटेंतल्यान यो वच करताले, म्हणल्यार तांकां सोयस्कर पडटाले, शॉर्टकट पडटाले. पण आतां इतलीं वर्सां जालीं साकोड्डेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पणजे स्मार्ट बसींक पणजेत चलपी बसवाल्यांचो विरोध. सरकारान जाय जाल्यार आपल्यो बसी घालच्यो, आमच्यो बंद करपाची गरज ना. बसवाले मिडिया मुखार. आमदारा कडेन इश्यू व्हेला. शारांत चार्जिंग पॉयंटूच ना.
रश आवरात स्मार्ट बसींचे चार्जिंग सोंपल्यार कितें करतले काय म्हूण प्रस्न. स्मार्ट सिटी भशेन बसींची वाट लावपाचो खंय सरकाराचो प्लान. ऑलरेडी आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली आसा. इवन कॉपी मागीर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय दिली. तुम्ही आमदाराकडे गेल्ले? त्यांनी कितें सांगलां? तेणी सांगलेलें की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेता म्हणून, पूण आजून घेतलेलो ना. ऑलरेडी थ्रू एसोसिएशनाचो आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली सगळी ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी. आफ्टर नोटिफिकेशन एक 2 दिसां भितर आमी ऑलरेडी हे केल्ले, ऑब्जेक्शन फायल केल्ले तांकां. सो तुमकां तेणें अशें म्हटल्यार की ते तुमचे बसी पॉल्युशन करता सिटीन आनी ते इलेक्ट्रीक बसी पॉल्युटेड जावचे ना अशें म्हणून. तशें कांय खबर ना. सो तुम्ही बंद करपाक दिवचे ना? आमी आमचें बंद करून दिता. इलेक्ट्रीक बसी पळय दिता न्हू, रिपेर कोण करतलो ते? खूंय आहा रिपेरींग तेंचें? इलेक्ट्रीक बसीचें चार्जींग खूंय करतले ते कितल्या चार्जार चलता? हिंगा पणजे गेली परतून येयली चार्जिंगाक दवरली. अरे ना रे, आमकां रश आहा पळय तेन्ना बसी जप करून 10-2 मिनटांनी बसी पावता. तेन्ना तुमी चार्जिंगाक दवरतली बसी? सी, दे आर नॉट थॉट थ्रू एनीथींग. तेंचे पळय पेंजे माके पळय पार्ट घाला तेणी, तो हे बसीचेय ते पार्ट घालूंक सोदता. आनी आमच्या लोकांक हे त्रास जातले, तालिगांवकाराक त्रास जातले. एक्सिडेंटात वा निसर्गीक मरण आयिल्ले पणजेंतले भोवत्या जनावरांक पुरपाक सरकारान सुवात निश्चित करची. गरमी वाडल्या, भोवत्या जनावरांक उदक दवरात, लोकांक उलो. भोवत्या सुण्यांक जेवण खावण दितल्यांक धमकाव नाकात, हात लाव नाकात. पेट्रन माळयेंत आल्तीन पणजेची पेट्रन सुमित्रा सिकेराचो उलो. खंयचे एरियाज तूं फीड करता? फ्रॉम माझ्या घरा कडसून फ्रॉम पेंजीम सर्कल हांव रावता नियर डॉन बॉस्को. फ्रॉम देर टू आल्तीन आख्खे जॉगर्स पार्क आसा पळय ते फूल एरिया कवर अप करता. पयले कांय त्रास जावना, बट आतां मातशे जाले त्रास. मोदें लोकांनी धमकी बी दिली बरीच म्हाका. हांवें म्हणलें बरें कांय म्हणचें ना, गेलें हांव. मागीर आनी 15 दिसांनी म्हणलें म्हाका सुसेग जायना आसलो, कित्याक ते भितर वचपाक जाय म्हाका ते जंगलान ते जेवण दिवपाक जाय. मातशें भिलें हांव, बायकार बी वयता न्हू, मारीत बी जाल्यार दांड्यांनी बी म्हूण मातशें भिलें. आतां सद्याक जेवणाच्या परस तांकां उदीक चड जाय. एवरी डे हांव बोल भरतां. सो नेक्स्ट डे येता म्हणल्यार बोलान थोडेंच उदीक आसता, चड आसता, खूब पिता. आतां जेयना चड तें, लेस जेयता आनी उदक चड पिता, खूब पिता. सो लोकांक इतलेंच तेंचे ते बोल बी फोडनाका, तांकां ते धांवडाय नाका, फातरांनी मारनाका. आमकां तान लागता पळय तशीच तांकां तान लागता. सो प्लीज रिक्वेस्ट कितें तांकां पिवपाक दिवचें म्हणून. ओके, सो हे 35-40 डॉगीज जे तूं फीड करता एवरी डे, तुका ते जेवण तांचे ट्रिटमेंट हाका हेल्प कोणाचो मेळटा? एनी फायनान्शियल हेल्प? माय ओन, म्हाजो ओन, कोणाचोच ना. सी, म्हाजें दुसरें एक म्हणणें, बीग फेवर आमकां फिडर्सांक त्रास करचो न्हू लोकांनी. कित्याक आमचे पयशे, आमचो टायम, वी आर टेकींग लॉट ऑफ एफर्ट टू डू कूक मिक्स आनी ते हाडून ते डॉगींक घालपाक. वी ऑल आर नॉट फीडिंग, डोंट डू, बट एटलीस्ट लेट अस डू. आमकां मारपाक येनाका, फातरांनी दांड्यांनी आमकां धमकी दिनाका, मारपाक येनाका. दुसरें आमचे पळय आतां फ्लॅटांनी बी डॉग्स आसा पळय, डॉग्स मरता, एक्सिडेंट जावन मरता, तांकां आमकां बॅरी करपाक, लासोवपाक प्लेस ना. सो इफ CM sir can help us for this, you know, for तांकां कितें बॅरी करपाक, लासोवप. आतां दिल्लीन येयलां, सो आमच्या गोंयांतूय आमकां आसत जाल्यार इट वील बी बीग हेल्प. सो आयज आमचे पॅट्रन सिरिजांत आमच्या बरोबर आशिल्ले पणजे हांगासरले सुमित्रा सिक्वेरा, जे आल्तिनो आनी ताजी जी एरिया आसा डॉन बॉस्को सर्कल थंय फीड करता. ताजें सांगणें इतलेंच आसा की ह्या दिसांनी वातावरणान गरमी भरपूर वाडल्या. सो ह्या गरमे भितर रस्त्या वयली सुणीं, माजरां, गोरवां जी आसात तांकां जेवणा परस तान चड लागता. सुमित्राचें म्हणणें अशेंच आसा की जे बाउल्स उदकाचे ते हांगा दवरता ते कोणें चोरून व्हरचे न्हय, फोडचे न्हय, तातूंत जाय जाल्यार उदक भरून दवरचें. आयचे पॅट्रन सिरिजांत इतलेंच. शिरीश कुंकळकारा बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.